What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुरे जण के गुड मॉर्निंग. घंटी झाले 7:32. आता मग 8 घंटा क्लास असत. मग उठाच्या के मन जायनी काल येस ना इथले थकला ना डान्स करणं मेरा पाय आणि पुरा अंग आणि दुखच्या लागला. मस्त दिवस मागे डान्स केलेला त्याची किती आणि अंग या पाऊस असणं रब्बनाची मोड संग काली सकाळ लागून पुरा पाऊस होसिला मागे सांजोळीतले रबले आणि काली रात्री अंग कसं नाही गौजी इंडिया विन जालना फर्स्ट सांगू येतो मग गोतून हसिला मॅचेस करणं मगीर घरकड आईल ना ताजी मागीर म्हाका मॅचेस तस न्हू म्हाका क्लास 8 घंटाचे ब्रेकफास्ट मागीर करया मागीर क्लास जाल ना ताजी मागीर करया. काल न्हू अम्मान न्हू इडलीच पीठ केला ना ते दवरला ताजी पळय आतां कसं दोड्डक काडची स्पॉट इडली म्हणल्यार लायक करून मलगा पोडी बटर कांदो टमाटो या पुरो घाल न्हू कसं करता की पळय आतां क्लास जेवो ताजी मागीर पळयता. तर आतां जस्ट क्लास जाल्ले आतां ब्रेकफास्ट करया. हांव लेगतास आतां हांव दोड्डका करची करून फटाफट जाता पीठ काडता भायर दवरता फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता. दोड्डाक काडया सुपर सिंपल पीठ काढला आता आणि मीठ घालया आणि लायक करून मिक्स करया आणि दोड्डाक काडया. बाकीचे थोडं दवरया पीठ कसं विंग ट्राय करया. पीठ एक नंबर झाला सुपर. हांगा काय लावून करता आणि लायक करून चरचरी दोड्डाक काढता. आजी ब्रेकफास्ट चड कसं काम करना म्हळ्यार कालच्यांची पीठ असं त्यांची करचे दोड्डाक लायक आमगेले आमची केलं बेस्ट ते दोड्डाक कसला म्हणतात गो तसं आयकला ते वरलो म्हळ्यार इडलीच पीठ असतात न्हू ताची खातीर एक पोळ जशी कड्या करून ताची खातीर ते ताजे नांव दवरला दोड्डाक. कितले सिंपल न्हू आमगेले आमची केलं खाण जेवणान तूं म्हळ्यार एक कसने वेस्ट करचे ना. ताजे कसने ब्रेकफास्ट खातीर एक कसने पोळो ना जाल्यार कसने उसली कसने आमगे रेडी जाता ताजी खातीर आमची केल्याचे ब्रेकफास्ट म्हळ्यार एक नंबर. कसने कोण खावे तुमी हांगा आतां गल्ला आतां पानपळा कायल घेतलेली त्या उरूट कायल घेयनी नक्का त्या म्हळ्यार चिटक करून ताजे खातीर हांव एक्सपेरिमेंट करचें वच्चें ना. कानपळा कायल काडली ताजे लायक कोण सासम घालना आनी हांव नेक्स्ट रावंड म्हाका दिसता हांव करब्यो आनी बेडगी मिरसांग तें घालता पळयता ते सेकंड अटेम्प्टान तूं हें आतां हांव सिधा सद्याक हें सिंपल केलां. म्हाका तेन्ना उडगासूं येनी हें घालचें करून ताजे खातीर करून उमटी घालना. चिक्की करपत आशिल्ली बट करपन हे चिक्की लायक क्रिस्पी जेवो सुपर जाला. हे आयचे आमगे ब्रेकफास्ट दोड्डाक एक नंबर जाला. तर आता काण पळया सुपर. तर फायनली आमगेलो हांगा दोड्डाक रेडी लायक परमड येता आणि सुपर जाला एक नंबर. आता सासा मखर बेयू या पुरो घालता आणि बेडगी मिरसांग घालून पळय ताजी टेस्ट कशी असता. हे एक फर्स्ट नॉर्मल प्लेन कळाला आता लायक कोण भज्जो फण्णाचे दोड्डाक रेडी जाताला. हे नॉर्मल दोड्डाक आणि फण्णाट दोड्डाक म्हळ्यार कसं हांव जस्ट वज्जिता आशिल्लो कसं ताजे अर्थ कसं आसा. दोड्डाक म्हळ्यार आमची केले दोड्डाक म्हळ्यार थोर म्हळ्यार होड आणि थिक्क डोसा थिक्क म्हळ्यार डोसा विंगड दोड्डाक म्हळ्यार थिक्क आणि लार्ज. म्हाका गोत नाशिल्लें दोड्डाक आमची केले दोड्डाक म्हळ्यार थिक्क करून आणि लार्ज करून नो फर्स्ट टाइम कळ्ळी म्हाका हें गोत नाशिल्लें ताचे खातीर नांव जाल्ला दोड्डाक. सही आहे सुपर. हांव खंय वाजिल्लें म्हळ्यार वरला पीठ आसता ताचे खातीर दोड्डाक करता ती म्हाका आसतालें वरलालें पिठाचें करतात हे पुरो आनी दोड्डाक आजी कळ्ळी म्हाका दोड्डाक म्हळ्यार होड म्हळ्यार थिक्क आनी लार्ज करून लायक करून चरचरी भज्जो टेस्ट करता. सुपर एक नंबर. वाव उनो खावच्या ताची मजा विंगडी हाका डंगता लायक कोण तेल घाले आनी चच्चरी भाजी हाका कसं क्रिस्पी एक नंबर जाला. फण्णाचे पुरा लायक कोण करब्यो ससम बेडगी मिरसांग पुरा गल्ला हाका
लायक थंडाक सुपर जाला एक नंबर. चलो आता ब्रेकफास्ट करता आसा ते एक हांव कुडकू घाल ना थंडान तूं ताजी मागीर म्हाका आतां कंट्रोल जायना. चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करता आणि कसन पाऊस लागला मग गोत नाही आहे कसन मोड जाल्लो हांगा थंडवार असं काल कसन सांजवेळ कसन वार सुटला अय्यो देवा आशिल्ली इतलें सायक्लोन येता आतां डायरेक्ट इतलो मागीर पावस ना आशिल्लो इतलो चड रात्री बट लायक करून भजता असं. चलो ते हांव हें खाता आनी एन्जॉय करता. 3 hours later. तर जस्ट आता काम जालें आनी हांव आतां बैसून हांगात कालचे मॅचाचे हायलायट्स पळयता असो. तर कसं मॅच खेळलं इंडियाना सुपर. काल हांव प्रॉपरली पळयनी. काल तुमकां दाखयलें की तो गोश्ट लायक करून गमत करता आशिल्लो पुरो हांव पळयनाशिल्लो ताजे खातीर आतां हायलायट्स पळयता असो. आनी जेवणय जाल्लें मागीर काय त्यांची सेम आळवती आनी राईस आशिल्ले त्यांची जेवला हांव. आतां भायर सरला आणि आज येस ना बॉडीची की दुखतच म्हाका म्हळ्यार काल नाचलां न्हू हांवें आनी मस्त टायर्डय जाला. तर हांव आतां म्हगेल फेवरेट प्लेसार आयला. हें पळया पवई म्हगेल फेवरेट प्लेस हे कसन दिसता न्हू हें प्लेस आनी हांगा आतां दुर्गा पुजा स्टार्ट जाला बेंगॉली लोकल हे रोड थंयची वता हांगा देखून स्टार्ट आहे पुरो डेकोरेशन पळया वाव भार चंद आसा. एंट्रन्स मस्त लायक केल्लो हांगा. रात्री तर आनीक चंद दिसता पुरा लायटिंग आनी पुरा लावन हांगा पुरा लायट लायला पळया. हे एंट्रन्स आमगेल रायट सायड आसता हांगा हे हांगेल वेन्यू हांगा देव बस करेला तांगेले हाजी भितरी तांगेलान तूं षष्ठी दिवस दाखून स्टार्ट जाता. षष्ठी की सप्तमीक षष्ठी म्हणटा न्हू त्या दिवस दाखून स्टार्ट जाता ते आनी दसरे ते आसता तांगेले. 2 hours later. हे पळय हांगा लायट्स लायला पळय तावळा तुमकां सांगला न्हू की लायट्स लायला आनीक चंद दिसता. हे पळय हांगा लायट्स लायला पळय हांगा कितलो ब्युटिफूल दिसता पळय भार चंद दिसता. चंद दिसता ना तर पूरा डिस्प्ले पूरा लायला. Later that same evening. What's up guys, welcome to my new vlog. 2 दिवस मागीर हांव मेळटा काले मेळ्ळी पयरे मेळ्ळी टायमा ना अशी काय ना. हांव कन्सल्टेशन गेलेली. हय हांव कसां करची मागीर तूं बिजी आसले काल गम्मत आशिल्लें. काल मेगेल दांडिया मिस जाल्ले बिकॉज ऑफ कन्सल्ट. म्हाका सॉलिड मजा आयला बद्दल लायक नाचतला काय तू हां आणि मागीर पुरा लायक खाऊन येयला की तू कशी करतो या पुरा. हां तू कोण सांगले हांव कसं तू कसं लागला तू खंय तुका सोडल्यार तुका खबर दवरना हांव. तू खबर दवर त्या चलता बकट हांव लायक आई वाइफ तो वाइफ का काम है खबर रखने का. बाहर हुशार असं. नवरा किधर जा रहा है. नवरा किधर किधर नाच रहा है क्या क्या कर रहा है सब देखने का जाय तर पहिले व्लॉग घालता ना लायक कोण पळय वेटिंग इथे की हांव मिस केला सो म्हाका परत कधी आता खाली व्लॉगर्स हांव वेट करता तुमगेल म्हणजे इथे ब्लॉग केन्ना येतले. बट तुम्ही शेअरही करा ती लायकही करा ती कमेंटही करा ती प्लीज. कसन केलताय चायनीज ना अरे मेगा फेवरेट आशिल्लें. कसन आशिल्लें पनीर चिली. पनीर एक नंबर. नूडल्स मागीर फ्राइड राइस आणि अखरोट का हलवा. अखरोट हलवा एक नंबर आशिल्लें. सॉलिड मजा आयली काल इतलं धमाल गेले ना. वय म्हाका पुरो धमाल केला. नेक्स्ट इयर आनी के धमाल करचे है ना. आमगेले एवरी इयर दांडिया फुल तोडीनाक फोडीनाक आसता. हय फुल आम्ही कॉम्पिटिशन पार्ट घेतात आम्ही पुरा बेस्ट कपल बेस्ट डान्सर बेस्ट ड्रेस्ड कपल एवरी इयर आमकां 2-3 प्राइज मेळटा. होय आमगेले फोटो असले राव तुमकां घालतात. खंयचे फोटो आमगेले असो आहे प्राइजाचे पुरा वय आसता. तुगेला असो मेगेला मागोत ना तू पित राव तू घाल जायता असल्यार घालता हांव ना जाल्यार सॉरी. जय चलो आता कोकोमम टाइम. तर आता लायक कोकोमम करया आणि
निद्दावचे डन फॉर द डे. आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमको पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयले की प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज. Don't forget to follow Konkini couple. Bye guys, good night. बाय, टेक केअर.